प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वा विस्वोर वोड 25 ते 33 पर्यंत. लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 25 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. खूप लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वडोन तांकां म्हणलें, जोर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्याचो, भावाचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पुर्यान दुवेस करिना जातीत, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. आनी जी कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. तुमच्या भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलो खर्च करूंक आपल्या लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना गाय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत तें शार्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदी पयलें बसून चिंता जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोप धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजूचो शीस जावपाक आमी कितें करपाचें, कितें गरजेचें आसा तें आमकां आयज जेजू कळीत कोत्ता. आनी बाबडीनो, आयजचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू 2 पाटी म्हणटा. तो म्हणटा, तुमच्या मदलीन कोणूय आपणा लागीं आसतो तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार ताका म्हजो शिसा मदें जागो ना. आनी पाटी म्हणटा, कोणाक म्हजो शीस जावंक जाय जाल्यार ताणें एके भाशेन चिंतून, ताणें भाशेन एके भाशेन आपल्या मनान वो थाराव घेवन ताजो शीस जावपाक एकदम गरजेचें. बाबडीनो, आमच्यान अशेच भाशेन जेजूचो शीस जावंक जायना, कित्याक आमी पळोवंक जाय की कितें आमी ह्या संवसारांत सोडूंक तयार आहा, कितें आमी पयस धरूंक तयार आहा ह्या संवसारांतली. आनी जेजू आयज आमकां ह्या 2 वेपारींनी आमकां दाखयता की जो कोण कितें बांदूंक सोदता आनी ताचे कडेन दुडून आनी कॉमेस कोत्ता आनी ताच्या मदल्यान तें काम काबार जायना, लोक ताका हांसता म्हणटा आनी कॉमेस केलें आनी तो आतां तें काम करून पावोंक ना. दुसरे भाशेन एक राजा समजा एक 10,000 सैनिकांक घेवन 20,000 सैनिकांच्या राजा कडेन तो आतां झूज करूंक सोदता. तो आतां पळयता की 10,000 बरोबर ताच्यान तें झूज जिखोवंक जाता वा ना तें. ना तर तो वेता आनी शांतीचें भासाभास कोत्ता. म्हणटा तेच भाशेन बाबडीनो, जेजू आयज आमकां सांगता, म्हणटा तुमी म्हजें शीस जावंक सोदतात जाल्यार बरें आहा, म्हाका जाय सगल्यांनी म्हजें शीस जावपाक, पूण शीस जावच्या पयलीं चिंतात, नियाळ करात. बिश्टे क्रिस्तांव म्हणून आमी क्रिस्तांव म्हणून अशें म्हणनाकात, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून तुमी म्हणनाकात. कित्याक कोण जेजूचो पाटलावदार जावंक सोदता, खरेपणी जेजूचो शीस जावंक सोदता, खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरोंक सोदता, फकत धर्म न्हय पूण जेजू बरोबर संबंद दवरूंक सोदता, ताका जेजू म्हणटा तुवें चिंतूंक जाय, कितें तुवें सोडूंक जाय ह्या संवसारांतलें ताज्या राजवडकीचें काम करपाक, ताजो शीस जावपाक. आनी बावडीनो, आयज आमच्या इग्रोज मातेन खूब लोक म्हणटा कुड्डो जाला, खूब लोक धर्मान बुडला आनी ही उतराची सजमणी की जेजू आमकां कितें विचारता, कितें सांगता तें आमकां सजमणी ना. आमी
आमी म्हणटात ते भाशेन आमी धर्मान बुडल्या, आमी दोन कोत्ता, मागणी कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, लादाई कोत्ता, फेस्तां कोत्ता, पूण आसून पासून भाव भयणीनो ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळोना म्हणून आमी फकत धर्म कोत्ता आनी आतां आमी जेजूचे शीश जायना आनी आमी सजमता की इगोर्जेक वेता म्हणून आमी मागणी कोत्ता म्हणून आमी एक दीस स्वर्ग राज्यान भितर सरतले, आमी आमकांच फटयता. म्हणटच भाव भयणीनो खरेपणी आमी जेजूचे शीश जावंक जाय जाल्यार आमी ताजे पाटलावदार जावंक जाय जाल्यार खरेपणी आमी जे आमी क्रिस्तांव म्हणटा ते खरे क्रिस्ती आमी मनशां जावंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर ती सजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून धरून त्या उतराची सजमणी घेवन आमच्या मनाची नडसणी करून तें उतर आमी पाडूंक एकदम गरजेचें. होसायाचो 4 विस्वर वड 6 म्हणटा की देव लोकां कडेन उलयताना म्हणटा म्हजो लोकांचे पाड जालां कित्याक ती आजून पासून म्हजें उतर नकत. देव म्हणटा की लोकांचे पाड जालां कित्याक ते म्हजें उतर नको. लोकांचे पाड जायना कित्याक ती मागणी करिना म्हणून, ती इगोर्जेक वचना म्हणून, देवस्पण करिना म्हणून, उपास करिना म्हणून, ह्या कारणां लागून ताचें निसंतण जावना. पूण ती तांकां उतर कितें तें त्या उतराची सजमणी ना म्हणून देव म्हणटा तांचें निसंतण जालां. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां सांगता तुमी तें उतर सजमवंक ना म्हणून, तुमी खरेपणी चीन दिवंक ना म्हणून त्या उतरा वरवीं नियाल करून कितें म्हाका जाय तुमचें शीश जावपाक ही सजमणी आमकां मेळोना म्हणून आमी फकत धर्म कोत्ता आनी आमी आमकांच फटयता की आमी खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरल्या म्हणून. आयज भाव भयणीनो खतखत्यान आमी देवाचें भोगसणें मागुया. आमी देवाचें उतर जें सदांकाल आयकता दिसपट्टें देवाचें उतर आमी खूब उमेदीन तें उतर आयकोंक सोदता, पूण आमकां गरज तें उतर आयकोन आमच्या मनाची नडसणी करून तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान करूंक आनी खरेपणी आमी जेजूचे शीश जावंक हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.